पेडणे कारवार पॅसेंजर रेल्वे ब्रेकडाऊन जाल्ल्यान वेर्णा करमळे रेल्वे रूट सुमार वरभर ठप्प जालो। ते खातीर रुटार आशिल्ली मुंबई मडगांव कोकण कन्या करमळे आडकली जाल्यार मडगांवच्यान दिल्ली वचपी राजधानी एक्सप्रेस वेर्णा आडकून उरली। निमणे दुसरे इंजिन लावन पेडणे कारवार पॅसेंजर रेल्वे हालयली। 3 ट्रेनींचे पॅसेंजर वरभर हुमकळत उरले। Today morning, this DMU Pernam Karwar 70103, which runs between Pernam and Karwar, there was some technical snag in the engine, and it got held up breakdown between Karmali and Verna section. Since Konkan Railway is a single line section, the naturally detention of this breakdown of this DMU has resulted in the detention of Rajdhani at Verna station, and Konkan Kanya coming to Marga was detained at Karmali station. But however, our mechanical staff, they have rectified the defect of DMU within half an hour, and train services resumed then on. माली जेटी वेल्या मायग्रंटांनी केल्ली अतिक्रमणां बेगोबेग काडची म्हूण फिशरीज मिनिस्टर विनोद पालेकरान आदेश दिला। पालेकरान बुधवारा माली जेटीर सरप्राईज विजीट दिली। थंय ताका मायग्रंटांचे गाडे दिश्टी पडले। मालीम जेटीची जमीन सरकाराची, अतिक्रमणां ताबडतोब काडात नाजाल्यार ऑफिसरांचेर एक्शन घेता म्हूण ताणें शिटकावणी दिल्या। आमी आतां पळयला हांगासर सगळे बेशिस्तीचे प्रकार चल्ल्या। हांगासर तांकां कोणी ताबो दिनासतना हांगासर इल्लीगल शेडी बांदल्यो गेल्या, आनी हांगा जे हे लोक आसा हांगासर कोण ना आतां, ते म्हणटा सांजचे 5 बिचांक येतले, पण हांगासर तेंचो जो पळय वेव्हार चल्ला तो पळोवंक गेल्यार वो गैरवेव्हार आसा, आनी तांकां ते परमिशन वगैरे हे नासल्या कारणान जे बेकायदेशीर प्रकार हांगा चल्ल्या ते आमी बेगीन बंद करतल्यो आनी ह्या शेडीचो आमी ताबो घेतले। असले बेकायदेशीर प्रकार हांगाच्या फुडें चलोवंक दिवचो ना। हे जे हांगासर गैरवेव्हार चल्लेलो आसा तो ताबडतोब बंद केलो गेलो वयतलो आनी हे आमी फिशरीज डिपार्टमेंटच्या ताब्यान घेतले। पण ही एरिया फिशरीजच्या ताब्यान आसल्या कारणान हांगासर ताबो फिशरीजचो येता, म्हणून हांगा जर जी ही कामां चल्ल्या ही बेकायदेशीर चल्ल्या, म्हणून हे ताब्यान घेतले आमी आनी मागीर तेच्या फुडें कितें करपाचें तें ठरयतले। आतां बेगीन नोट मूव करून घेता ते ताब्यान। ह्या प्लेसीचेर तर भाडे बिडे कांय ना, आनी हांगा परप्रांतीय लोक आसा अशें दिसून येता, कित्याक गोंयकार कांय कोण हांगा दिसना, हे परप्रांतीय लोक दिसता। म्हणून आमी आमचें सरकार हें प्युअरली गोंयकार पण राखपाचें सरकार आसा। हांगा गोंयकारांक पयलीं प्राधान्य दिले गेले वयतले, त्या दृश्टीन आमचे प्रयत्न आसतले आनी हे जे बेशिस्तीचे प्रकार गैरवेव्हाराचे प्रकार चल्ल्या ते ताबडतोब बंद केले गेले वयतले। पालेकरान फाटली 5 वर्सां जेटीच्या लिजांतल्यान आयिल्ल्या येणावळीचेर खात्याकडच्यान व्हायट पेपर मागला। व्हायट पेपर दिवंक खात्याच्या डायरेक्टराक 8 मायाची डेडलायन घाल्या। ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट। सोमारा सांजे सारजोरा चिऱ्यांचे खणीत बुडिल्ल्या भुरग्याची बॉडी 2 दिसां उपरांत बुधवारा लोकांक मेळ्ळी। रायचो जाफर काजिलेनी हो भुरगो सोमारा सांजे चिऱ्यांच्या खणी कडेन गेल्लो, थंय तो बुडलो। फायर ब्रिगेड आनी पुलिशेन सोमारा राती मेरेन यत्न केले उपरांत मंगळारा सकाळ सावन नौदळाचे पाणबुडे जाफराची बॉडी खणीत सोदताले। निमणे बुधवारा लोकांक ताची बॉडी मेळ्ळी। आशिल्ल्यान आजी आसा, आमी पुलिसांक सांगले हे केले, तेंचे कडेन नेवी अरेंजमेंट सकाळच्यान कांय जालें ना, फोर्स हेल्पलेस जाल्ले ते, आनी तेंच्यान सांजे ही नेवी आपयल्ली आनी नेवी अजून पावूना, सांजे अरेंजमेंट केल्ली तेमी, आनी आमकां 5 खबर मेळ्ळा की नेवी भायर सरता म्हणून। सो तेन्ना म्हळ्यार आमगे पयलीं म्हजी फ्रेंड भाशा आसा तो आनी सांग्याच्या एक भुरग्यान तेमकां आपयले आमी, तेमी तो फायर ब्रिगेडचो ऊब घेवन गोरो घेवन तेमी डावटफुलान तो खंय पडिल्लो थंयच्यान तेमी एक 10 मिटर सुमार ते 1.5 वर सुमार पावले आनी गोरो मारून ते काडटाले वयर, आनी लास्टाक अशें जालें की 5 जाण 55 मिनटात तेमी बॉडी सांपडली आनी तो बॉडी ओडले तेन्ना स्लोली तेमी ओडले आनी वयर येयली बॉडी। घेऊ एक ब्रेक।